मांद्रे ग्रामसभा रस्त्याच्या विषयावेल्यान बरीच तापली। बेकायदेशीर दोंगर कापणी, गटारां, रस्ते, जमीन रूपांतर अशा वेगवेगळ्या विषयाचेर चर्चा जाली। आस्कावाडो मांद्रे ते हरमलच्या मुखेल रस्त्यावेली फोंडकुलां 3 दिसांनी संबंधित खात्यान पुरोवंक ना जाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। उपरांत थळाव्यांक तेंको दितले अशें आश्वासन मांद्रेचो सरपंच प्रशांत नाईक हांणी दिलें। MDR रोड तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली। फाटल्या दिसांनी ते अंडरग्राउंड केबलिंग केल्ले पळय, त्या टायमार सगळे रस्ते खणून घातलेले आणि हे जे काम दिले ते अरविंद इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून, आणि हे दोन्ही PWD आणि तसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यांच्यानी दोगांनी मिळून ते एक्चुअली ते काम करपाक जाय आसले। जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी विचारपाक गेले ते PWD डिपार्टमेंटाक दिले आमकां काम करपाक। जेन्ना आमची प्री मॉन्सून मिटींग जाल्ली त्या टायमार MLAन एश्युरन्स दिलो की तो रोड जो आसा MDR रोड तो स्वता आपूण करून घेता म्हणलेले। पण हांगा कशें जालें, जेन्ना पावस पडलो, तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या 15-20 दिसां जायती थंयसर जे खड्डे पडल्यात तेतून जायती आमचे ग्रामस्थ स्कुलाची भुरगीं सुद्दां थंय एक्सिडंट जाल्यात। सो एक वायट दिसता की अशें जेन्ना जे आश्वासन दितात आनी थोडी डिपार्टमेंटां जी काम करिनात, तर पंचायतीक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमच्या बरोबर म्हणजे ग्रामस्था बरोबर तुम्ही रावा, आमी एक रास्ता रोखून आंदोलन करूया, रोड सगळे ब्लॉक करूया म्हणून होच एक विषय आसलो। पण एक्चुअल जर तुमकां पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तुमी पळोवंक शकता आस्कावड्याच त्याच भागात तुम्ही पळयात कितें जाला पळय परिस्थिती ती। आणि म्हाका दिसता 2 दिसांनी तरी एक तरी भुरगो थंय पडटा, एक्सिडंट जाता थंयसर। सो हो जिवाशी तेंच्यांनी खेळप करना PWD डिपार्टमेंटान सिरियस हेचेर घेवचे। आदमी ह्या ग्रामसभेक 3 दिसांची तांकां मुदत दिल्ली आसा। ह्या 3 दिसान जर ते एक्शन घेयनात जाल्यार मांद्रेचो गांव हो शांत वचपाचो ना। एज अ सरपंच म्हणून हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्ले आहात की गव्हर्मेंटाचेर बिलीव आनी रिलाय ना रावता। हांवें सांगलां स्वता म्हाज्या खर्चांतून हांव करून दिता म्हणून सांगलां हांकां। आनी फुडली जी कारवाई आहा पळय ती ग्रामस्थांनी आपूण स्वताहून घेतलेली आसा। आनी एज अ सरपंच म्हणल्यार गांवा बरोबर रावपाचें म्हाजें कर्तव्य आसा, आनी गांव हा थंय हांव आसतलो।